तू खंयचो दोगांयकू घे दोगांयकू तर वांगडातलो आनी हांगा तुमी तीन सायल तुमी मारले हा 2 सायड 2 सायल मारले आनी एक कितें 2 सायल मारल्या अगदी लाकूड खवर जालें तुमी मारून खवर जालें कोणाक तरी जाय आशिल्लें विकपाक कोणाक जाय आशिल्लें कोणाक आपूण फुकट काय दिवचें ना न्हू व्हरोन विकतले न्हू तुमी ते ना ते पार्टीक पयशे दिवन व्हरता आशिल्ले पयशे दिवन व्हरताले कितली रेट जाली हेंची तुमच्या हिशोबान 25,000 1 2 3 4 आनी बाकी सगळो कुडक्याचो 25,000 मेळटा तुमकां हय 25,000 सायल्या रेट आहा न्हू रे भरपाक सगळें न्हू हेजी सायल्याची रेट तुमी कोणाक विकतले ते कितली रेट मेळटाली कितें विकली जाल्यार ना ते सगळें आमचे 15-20 हजार व्हरता आशिल्ले मागीर तुमकां हांगा कोण कुंकळच्यान हांगा हेवटेन कोणी दाखयलें मारपाक हिंगाचें ते एक्चुली तेंगेर विकपाचें आशिल्लें म्हणून सांगलां ते एक्चुली तेंगेर प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून सांगलां आशिल्लें ते आमी कितें पयशे लावन विकता म्हणून सांगलां आमी मारले नंतर आमकां कळ्ळें हे फॉरेस्ट भितर आहा म्हणून पूण तुमी पेपर बी पळयना कोणा विकपाले लायसन बी कितें आसा हें पळयना एक्चुली कितें आहा तो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून सांगलें आमी मारले नंतर आमी हात लायले ना ते सोडले आमी हेज्या पयलीं आनी कितले येयल्या बी ना फर्स्ट टायम मारला फर्स्ट टायम मारला हय आनी लोड केन्ना करपा आसलें तर ते एक्चुली आयज करपा आशिल्ले लोड ते मागीर फॉरेस्ट म्हणून नंतर ते आमी सोडले फॉरेस्ट प्रॉपर्टी म्हणून हां मारून तुमी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी म्हणून सोडून दिले एक्चुली तो ओन म्हणून सांगला आशिल्ले पार्टीन ओन मागीर ओन पडता म्हणून ओके कोण पार्टी कोण तो पार्टीन नांव खबर ना म्हाका ते एक भुरगो आहा बारीक आनी तेजी नांव बी खबर नासतना तूं डिलींग केलें हांगा ते आनी एक आहा ते कितें घरवाले तो उमेश म्हणून उमेश कोण उमेश इतले खबर तो हांगा गांवचो लोकल हय लोकल तेणी मारपा सांगलें तुमकां पळय ते एक्चुली ते कितें ते विकते काय ते तुमकां हाडून दाखयल्ले कोणे हांगा उमेश उमेशान दाखयल्ले मरे ओके तुजें नांव कितें रघु रघु सरनेम रघु नायक रघु नायक कुंकळी हय दिलीप आडनाव तलवार दिलीप तलवार तलवार तूं खंयचो तर किल्लोपल्ली तूं किल्लोपालीचो किल्लोपाली खंय रे भगवती भगवतीचो तूं आनी तूं हेंका खंय मेळ्ळो तर हो कुंकळे मरे काम आसता इकडे खंय तें सावड्डे सावडे खंय मिलीर आनी तुवें मिलीर काम आसता आनी तुमकां दोगांकूय सांगलें हे कोणी व्हरपाक उमेश घेवन पावलो आसा जाल्यार कोणाक सांग म्हणून सांगलें उमेशाक मागीर तो उमेश म्हाका घेवन येयलो ताका मेळयलो त्या भुरग्याक तेजे आवय विचारलें इतून गेली आमी गेली म्हणपा लागली गेली म्हणटकीर आमी मारले लायसन जायना म्हणपा लागली आमी कोणाक गाडा बी सांगता हें करुया पूण तुमी गाडा सांगलेलें ना सांगो ना सांगपा आशिल्लें सांगो ना गाडा म्हळ्यार चिरी मिरजीन करपाचें काम आसलें शिरी म्हणून आं बरेपणाचें बरेपणान गाड कसो मारूं दितलो फॉरेस्टाचें ना तेमी मातशी गरीब आहा पार्टी पार्टी न्हू रे तो गाडा समज गाड बरेपणान गाड कसो फॉरेस्टाचें मारूं दितलो चिरी मिरी दिवपाचें आसलें तशें काम करना तशें काम करना ते प्रायवेट आमगेले म्हणटा म्हणून मागीर मारले आमी मागीर सकाळ अरे प्रायवेट जाल्यार पेपर पळोव ना पेपर आमगेले म्हणपाले पेपर दाखोवना तेणी अशें मारूं शकता तर तुमी आं नमस्कार आमी व्हडल्या ह्या गांवांत आसा ज्या गांवांत आयज फॉरेस्ट जे कर्मचारी आसा चॅप अनिल यांच्या मार्गदर्शना खाली कालच्यान पाळत धरून आशिल्ले हांगा 2 सायले मोठी सायले हांगा मारलेले आसा आनी तेजे कुडके हांगच्यान ते मिलीर व्हरताले आनी हे कोणाक प्रायवेट प्रॉपर्टी पूण तांकां लायसन बिसन कांय नासतना इल्लिगली तेंच्यान ते मारलेले आसा अशें म्हणून तेंच्यान जे कोण मारलेले तेंच्यान एकटो बाळ्ळीचो आनी एकटो किल्लोपाली भगवतीचो जो हांगा मिलीर काम करता आनी खंयची मिलीर हे त्या सायले व्हरपाचे आशिल्ले अशें ते तेंच्यानी सांगलें आसा ते म्हणटा हेंची रेट म्हणटा आमी 25,000 विकता आसले म्हणटा पूण हेजी रेट पळोवपाक गेल्यार मार्केटान बेश्टे प्रायवेट मार्केटान गव्हर्मेंट रेट मातशी कमी आसा पूण बेश्टी जर दुसऱ्यांक दिवंक गेले एक कुडकोच 25,000 दिता आसले अशें दिसता की तेजी घेरी जी आसा ती बरी मोठी आसा आनी अशें मोठ्या प्रमाणान हांगा जे व्हडले गांवांत हांगा सागवानी झाडाची कत्तल जाता हेज्यान पयलीं हांगा एकट्या माटोवच्याचो सदान एकाय धरलेलो आसलेलो तेन्नाय बीन अशेंच जाल्लें हांगा मोठ्या प्रमाणान सायले धरलेले रिक्षा सकट धरलेले राती हेंच्यांनी पळत धरिल्ले हांगा गाडी सकट धरतालो न्हू पूण हांकां सुगाव लागल्या कारणान ते कोण हांगा आयले ना पूण आयज सकाळीं तांकां हांगा सगल्यांक हांगा पळत धरून तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी दोगांकूय ताब्यान घेतलेले आसा सद्याक हांगा सद्याक लोड चालू आसा गाडी भरपाची लोड चालू आसा सायल्याचो गोमंतक टीव्ही खातीर वडगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.